चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड। आमी माणकां मदीं कार्यावळीचे 500 एपिसोड पूर्ण केल्या। तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो नमस्कार। फाटले साबार दीस म्हयने वर्सां तुमी तुमचो सांगात म्हाका दिलो आनी हो म्हजो किरकोळ वावर तुमी फळादीक केलो। उलो मारलोल्या वेळार पालकार आनी पालकां फाटल्यान वावुरपी कलाकारां हांणी आपलो पूर्ण सहकार म्हाका दिलो आनी ह्या 500 एपिसोडांचो पावंडो हांव उबूंक शकलो। आयच्या ह्या कार्यावळीचो मानेस्त मुखेल सोयरो भोवमानेस्त रुपेश बाब जोगळे हांव तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता। एक पालकाचो खोडेगान खेळगडी ताणें ह्या पालकाची अखंड पावलां मारल्यात जायतो अनुभव घेतला। रुपेश बाब परत एक पावल तुमकां येवकार। देव बरें करूं तर तोंबाब हो तुमचो 500वो कार्यक्रम एपिसोड आनी ह्या 500व्या एपिसोडाक तुमी म्हाका मुखेल सोयरो म्हणून हाडलो ह्या खातीर प्रुडंट मिडियाक आनी तुका चड करून देंवतो बाब देव बरें करूं। तेच भशेन म्हाका दिसता असो कार्यक्रम खंयचोच एपिसोड खंयच्या प्रोग्रामाचो 500 एपिसोड जावना। माणकां मोतयां हो तुजो प्रोग्राम प्रुडंट मिडियाचो प्रोग्राम ताचे आयज 500 प्रयोग जातात। ह्या खातीर खास करून तुका प्रुडंट मिडियाक आनी तांचे सगळ्या आख्खे टिमीक म्हजी उनोनीत परबीं। तसोच कांतारां रोचपी आनी गावपी नाजारियो बाब पिंटो हाका हांव येवकार दितां। आयच्या ह्या सोबीत दोबाज्याक उंचलो पावंडो दिवंक ताणें एक सोबीत कांचार रचला म्हणटोय ताकाय आमचो भोवमान। तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं चेतन बाब कित्याक तुमी प्रुडंट मिडियांत जायत्या तियात्रिसांक हाडटात आनी हे भाशेन हो 500वो एपिसोड जावंक फावो जालें। तेच भाशेन एक कोळेगांत कांतोरिस्ट जाणें आपल्या स्वादीक आवाजान सगळ्यांची काळजां जिखून घेतल्यात बाय आसेन्सा फेर्नांडीस ताकाय हांव येवकार दितां। आयज ते नाजारियोच्या सांगाताक आपलो सूर तातूंत मिसळ करून एक सोबीत ताणें रचलेलें कांतार तुमच्या मुखार तें हाडटलें। थँक्यू देव बरें करूं तुका म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक तुज्या 500वो एपिसोडाचेर आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचे पडो। जेन्ना जेन्ना हांव उलो मारतां पावस वत गीम पळय नासतना फातोड दोनपार आयमोरी जावं रात पळय नासतना म्हाका सांगात दिवपी आमचो व्हिडियोग्राफर सावयो बाब डायस हाकाय हांव येवकार दितां। तशेंच ही कार्यावळ मुखार व्हरोंक प्रुडंट मिडियाचो मोठो वांटो आसा। जरी हांव वावुरतां तरी प्रुडंट मिडिया भारी वावुरता। आमचो कुलदीप आजगांवकर ह्या कार्यावळीचो सब एडिटर आयज आमच्या मदें आसा। तो एक म्हाका चोंचायल्ल्या भशेन ही कार्यावळ अरे तुजो एपिसोड खंय पावला हो हुस्को दवरपी आमच्या मदें आसा ताकाय हांव येवकार दितां कुलदीप बाब। तेच भशेन आमचे आनीक साबार वावुरपी आसात ही कार्यावळ फळादीक करूंक। आमच्या मदें कुस्तोरियो फेर्नांडीस आसा जो तियात्रांनी जावं कसल्योय सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यार सदांच फुडें आसता। ह्या खिणांत ताणें आमकां ही आवाजाची येवजण फावो केल्या येवकार दिता।
ही सोबीत सुवात आमकां दिलेल्या पासत सर आग्नेल फेर्नांडीस आनी बायसिंथिया हांकां हांव काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आदीच फुडें तशेंच म्हजो सांगाती लेनिन फेर्नांडीस आनी जॉन मॉडियल हांकांय हांव येवकार दिता. वेगवेगळी भुमिका तियात्रान पळोवंक मेळटा. एक दियात वेगळे संदेश दिता. पुरंत मिडिया दाखयता. सगळ्या तियाक दिसता मिडिया उखलून दवरता. मांका मोतिया मांका मोतिया मांका मोतिया मांका मोतिया दिया बदली मांका मोतिया मांका मोतिया मांका मोतिया मांका मोतिया मांका मोतिया कोला कोला मांका मोतिया. रुपेश बाब नमस्कार. नमस्कार देवतन बाब. आयच्या ह्या वेळार तियात्राचे हांव 5 भाग करता. म्हणजे तियात्र हो 5 भागांनी वांटून घालता. मुखेल काणी, कांतारां, कॉमेडी, संगीत आनीक स्टेज सेटअप, बॅकग्रावंड म्युजीक, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, लायट्स, मेकअप आदी. तर तियात्र बरो फुलोवन येतलो जाल्यार मुखेल कथा बरोवप्यान मुखेल कथेचेर बरोवप्यान कितलो भार दिवचो आसता? देवतन बाब आमी जाणा मुखेल काणी, एक काणी म्हणजे कथा म्हणजे एक तियात्राचो फाटीचो कोणो. सो तो कोणो पयलीं घट आसपाक जाय. पयलीं बरोवप्यान एक विशय सोदून काडपाचो आसता. त्या विशयाची बरोवप्याक एक बरी जाणविकाय जाय. जर जाणविकाय ना जाल्यार ताणें वेगवेगळे रेफरन्सीस घेवन ताणें अभ्यास करपाक जाय. तें बेश्टेंच बरयलें म्हणून जायना. म्हणजे रिसर्चाची गरज. रिसर्चाची खूब गरज आसा. चड गरज रिसर्चाची. आतां त्या उपरांत एक प्लॉट तयार जाता. प्लॉट तयार करपाचो आसता आनी मागीर त्या प्लॉटाच्या भोंवतणी काणी गुंतपाची आसता. म्हणजे खंयचो कॅरेक्टर येतलो, कशी काणी मुखार वयतली, कोण एड जातलो, कोण केन्ना कितें करपाचें आसतलें. सो हें एका बरोवप्यान मनान दवरून मागीर ती काणी गुंतपाची आसता. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तियात्र जसो काळ बदलता त्या प्रमाणे काळा प्रमाणे जर एक सब्जेक्ट घेतलो, एक काणी घेतली आनी तेजेर जर स्टोरी बरयली जाल्यार तें आनीकूय बरें दिसता. ना जाल्यार ते आदल्यो स्टोरी घेवन आयल्यो जाल्यार मातशें पळोवपाकूय लोकांकूय बेजार येता. सो जसो काळ बदलता तश्यो नव्यो नव्यो काणयो हाडपाक एक बरोवप्यान तजवीज करपाक जाय. म्हणजे आयचे आमी फाटले तियात्र पळयले जाल्यार चडशा तियात्रांनी आमकां कुटुंबाचेर आदारीत अशी स्टोरी दिश्टी पडटाली. सारकें. म्हणजे आयच्या तुमच्या नदरेंतल्यान जसो समाज बदलला तशे कसले विशय आमी हाताळूं येतात? जशें सगळेच म्हणना हांव, पूण थोडे थोडे आतां बरोवपी येतात जे वेगवेगळे विशय घेवन येतात. जशें सांगपाचें म्हणल्यार आतां जें पॅन्डेमीक चलता तेजेर सुद्दां जर कोणें बरयलें जाल्यार एकदम बरें. रुपेश बाब, एका तियात्रांत कितलीं कांतारां आसतात आनी ह्या कांतारांचो तियात्राक कितलो फायदो आसता? कितलीं कांतारां हें अमकीच कांतारां आसता अशें म्हाका दिसता ठरावीक अशें ना. पूण दर एका पड्ड्या फाटल्यान मिनिमम 3 कांतरां आसतात. ह्या प्रमाणे मागीर ती कांतरां मांडपाची. आतां हीं कांतरां वेगवेगळ्या विशयाचेर आसपाक जाय. पयलीं म्हणल्यार ती सोलोज, डुएट्स, दुओ, त्रियो, चौको अशी वेगवेगळी फॉर्मेटान आसपाक जाय आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर आसपाक जाय. आतां हीं कांतरां थोडे फावटी जो लेखक आसा काणयेचो तोच बरोवन आपल्या कांतोरिस्तांक दिता. जावं जायते फावटी जे कांतोरिस्त आसा ते आपली ओन कांतरां हाडटात. आनी हाजें एक हें जाता की तियात्राची स्टोरी आनी कांतरां हें कॉन्ट्रास्ट जावपाक बऱ्याक पडटा. म्हणजे स्टोरींतल्यान तूं मायंड डायवर्ट करपाक जावं आनी दुसरें इन्फॉर्मेशन घेवपाक लोकांकूय बऱ्याक पडटा. कॉमेडी कांतरां घातलीं जाल्यार लोकांची करमणूक बरी जाता. आनीक एक मुखेल मुद्दो हांव हांगासर मांडपाक सोदतां की आतां पॉलिटिकल कांतरां. आतां आमकां वचत थंय पॉलिटिकल कांतरां आयकुपाक मेळटा. कोणीय पॉलिटिकल कांतरां म्हणटा. पूण एक खंत भोगता की हितून तासणपट्टी खूब जाता पॉलिटिशनाची म्हणा कोणाची. तें जावपाक फावना.
जर पॉलिटिकल कांतार घालता जाल्यार तें इन्फॉर्मेशन दिवपाक आसपाक जाय. म्हणजे जें कितें बरें जें वायट कितें चल्लां तेजेर लोकांक इन्फॉर्म कर, लोकांक जाणविकाय दी. हेजी तेची तासणपट्टी करपाक जायना, तो एंटरटेनमेंट असो म्हणून घालपाक जायना, हें म्हजें मत. म्हणजे समज तें एंटरटेनमेंट म्हण मांडलें जाल्यार म्हाका दिसता तें कांतार चड तेंप तिगोन उरना. आनी जरी तर तुमी म्हणटात ते भाशेन सगळेंच इन्फॉर्मेशन काडून तें कांतार भायर येता जाल्यार तें चड काळ टिकून उरपाची शक्यताय आसा. सारकें. रुपेश बाब, आतांच तुमी म्हणटाले की जो बरोवपी आसा ताणेंच जर कांतारां बरयलीं जाल्यार तो बरे तरेन वेगवेगळे विशय हाताळूंक शकतलो. अशें म्हाका दिसता, कारण ताका खबर आसा आपली स्टोरी कितें, आपलो प्लॉट कितें हो तो जाणा आसता. आनी ताका कॉम्प्लिमेंट करपाक, त्या स्टोरीक कॉम्प्लिमेंट करपाक जावं तेजो कॉन्ट्रास्ट कसो मांडून हाडपाक जाय, ह्या खातीर जर ताणें जर बरयलें जाल्यार म्हाका दिसता तें मातशें बरें जावपाक शकता. विनोदी कलाकार लोकांक पोटभर आसयता, वेगळी सोंगां करून लोकांक खुशाल दवरता. मनीसपासून आपल्या विसरता, मानका मोठ्या जाणून कलाकार बसवता. मानका मोठ्या रुपेश बाब, तियात्र म्हणटा तेन्ना तियात्राची कॉमेडी येता. ही कॉमेडी कशी आसची? आतां कॉमेडीचो विशय येयलो म्हणटकीच कॉमेडी हो एक तियात्राचो मुखेल भाग, खूब गरजेचो. कॉमेडी आसपाकूच जाय, नाजाल्यार ती स्टोरीज पळोवन पळोवन लोकांक बेजार येता. पूण ती कॉमेडी तियात्र म्हणटकीच अशी आसपाक जाय की ते स्टोरीक लिंक आसपाक जाय, ती काणयेकूच विणलेली आसपाक जाय, गुंतलेली आसपाक जाय, जाल्यार ती बरी दिसता. नाजाल्यार तूं भायर रोडार येवन कितली कॉमेडी कर, सायड शो कर, तें पळोवपाक बरें दिसना. आनी थोडे फावटी अशें जाता की एक स्टोरी एक प्लॉट दाखयतात आनी कॉमेडीचो सेपरेट प्लॉट करून आनी एक सायडीन दाखयतात, आनीक एक स्टोरी चलता. सो पॅरलल स्टोरीज चलता, त्योय पळोवपाक तुका बरी दिसना, कित्याक तेंचो लिंक खंयच आसना मागीर. सो तेंवूय तितलें पळोवपाक बरें दिसना. आनीक आतां सद्याचे सिट्युएशनान सांगपाचें म्हटल्यार कॉमेडी मातशी तेजो स्टँडर्ड मातसो देंवत गेल्ल्या भशेनसो दिसता. आदली कॉमेडी आमकां प्लेन कॉमेडी जी आमी म्हणटात, क्लीन कॉमेडी म्हणटात, ती आमकां तितली पळोवपाक मेळना. सो हें पोजडेपणशें मातशें तातूंत येवपाक लागलां, तें मातशें पयस करपाक जाय. एक सांगपाचें म्हटल्यार सांगूनशें दिसता म्हाका की ओवरऑल तियात्रान एक दीस हांव संमेलनाक गेल्लो आनी एक तें संमेलन चलतना एक कोणें आपलो मुद्दो मांडलो तियात्रिस्तान की आमच्या तियात्रांनी पोजडेपण आसच ना, आसल्यार कोणें दाखोवचें. म्हणजे तो सांगपाक सोदता की आमी तियात्राच्या स्टेजीर आमी एक किसींग सीन म्हणना जावं बेडरूम सीन तें दाखयनात आमी पोजडेपण. पूण म्हजें मत अशें की तुवें फक्त तें दाखयलें म्हणून तें पोजडेपण अशें न्ही. तूं जेन्ना उलयता उतरांतल्यान, हय, तूं उतरांतल्यान तूं कशे तरेन उलयता, तो विशय कसो मांडटा, एक सिट्युएशनाक तूं कसो ट्रिटमेंट दिता, तेजेर खूब अवलंबिल्लें आसता. सो तें मातशें आमी कितें उलयतात, कितें करतात, हें कॉमेडियनांनी मातशें मनान दवरपाक जाय. आनी एकट्याचें मत अशें आशिल्लें की आतां एक व्हांवतीशी आयल्या, व्हाळांत एक जो लोट वयता तो हो लोट चल्ला आनी एक बरो कॉमेडियन तो, आनी तो म्हणपाक लागलो की ह्या लोटा बरोबर आमी मातशें केन्नाय लोटून वचचें पडटा. सो हें ताजें मत. पूण म्हजें मत सांगपाचें जाल्यार हांव म्हणटा की व्हाळांतल्या लोटा बरोबर जो लोटून वयता तो चिकोल आनी कचरो, तें आमी जावचें न्हू. तें आमी जावचें न्ही. आमी आमची पाळां मुळां घट रोमून दवरया. आमी खडेगान अखंड रूख जावया, फातर जावया, घट रावया. जो लोट येता ताका वचूं न्ही, तांकां सांगपाची गरज आसा, बाबा हें अशें न्ही अशें. रुपेश बाब, म्हाका एक आदलो 20 वर्सां पयलींचो उगडास येता. ह्या तियात्रांत तूं न्हेसतालो आनी तूं एक विनोदी भुमिका करतालो, एक बरो कॉमेडियन म्हणून तुका लोकांनी वाखाणलो. इतल्या पासून तूं म्हणटा की आयचे जे कॉमेडियन कॉमेडी करता आसतना
आपण स्वताक आसतात आनी मागीर लोक आसता पूण त्या तियात्राचो तुका एक्सपिरियन्स आसा तुवें अनुभवला तो तियात्रांत तुका बेस्ट कॉमेडियन एवॉर्ड फावो जाला तेन्ना पासून तूं एक सिरियस तुजे भितर एक सिरियसनेस तूं दवरून ती कॉमेडी लोकां मुखार हाडटलो आयज ती म्हाका दिसता जायत्या लोकांक खबर ना म्हाका दिसता तुज्याच तोंडांतल्यान भायर सरल्यार चड बरें हो तियात्र तेवतून बाब तुजोच कॉम्पिटिशनाक आमी तो केल्लो तो तुका सांडिना आनीक तेन्ना खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका तेज्या पयलीं एक बेस्ट एक्टर म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळो कला अकादमीन एक 2 एवॉर्ड म्हजे कडेन आशिल्ले आनी जेन्ना तुवें म्हाका म्हणलें कॉमेडी करपाक जाय सो हांव मातसो फाटीं सांगलो अरे कॉमेडी आनी हांव करूं अशें मागीर आमचो इश्ट नाकेश बोरकार तेणें म्हाका तें सांगलें की बाबा अशी अशी कॉमेडी आसा तें आयकून म्हाका इतलें बरें दिसलें की तुवें ह्या भाशेन कॉमेडी बरयल्या सांगपाचें इतलें की जो कोण बरयता कॉमेडी तेणें ती कॉमेडी कशी बरोवप ही तेकाय खबर आसपा जाय तेणें ती कशी मांडल्या खरें वालोर तुका तेन्ना तो कॉमेडी कॅरेक्टर असो आशिल्लो की त्या स्टोरीचो एक सारको पार्ट जो कोण मेन विलन आसा तेजो सामको जो आमी चमचा म्हणटात तसो आशिल्लो आनी तो इतलो बरो कॅरेक्टर आनी तेजे वयल्यान म्हाकाय बीन बेस्ट कॉमेडियन तेन्ना प्रायज बसून मेळ्ळो इतले आनी तो तियात्र म्हणल्यार त्या तियात्रांक फॅमिली स्टोरी नासली एक्झॅक्टली हांव म्हणटा तें आतां त्या काळार तुवें ताका कितलींशीं वर्सां जालीं 20 वर्सां सो तेन्ना तुवें तो मुद्दो मांडलो हांव येदोळ सांगतालो तेंच की काळा प्रमाणे जावं काळाच्या फुडें वचून सुद्दां तूं जेन्ना बरयता तेन्ना ताका वालोर आसता तो मुद्दोच एक वेगळोच आशिल्लो आनी पळोवपाक सुद्दां लोकांक खूब बरें दिसलें पाचेर भुमिका करूंक ती सोबूंक जाय बरी वेगवेगळ्या रुतींतूच भुमिका जाता बरी पडटो देवूय सोडयतात हातान घेवन दरी मेकअप सेटिंग करून जबाबदारी घेरा तुरी मानका मोतिया मानका मोतिया दिया दादी मानका मोतिया रुपेश भाऊ एका तियात्राक संगीत कितलें म्हत्वाचें संगीत हें फक्त तियात्राकूच म्हत्वाचें अशें हांव म्हणचो ना की संगीत हें आमच्या जिविताकूच म्हत्वाचें संगीत म्हणल्यारूच जिवीत फुलता सो तियात्र संगीत नासतना हो तियात्र जावचोच ना संगीत म्हणजे तियात्राचो जीव आतां तियात्र चालू आसतना आमचे खुबशे संगीतकार आदले जे आतां आसात जावं आदीं आशिल्ले तेंच्यांनी इनोवेशन्स जी म्हणटात ती करून दाखयलीं कितलींशींच तियात्र चलता आसतना मदीं तांकां फिलर घालप कितें घालप आनी कांतरांक जेन्ना मागीर तूं संगीत वाजता तेन्ना जिवाक एक वेगळीच उर्बा येता आनीक खरें सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हें आमचें संगीत म्हणजे ट्रम्पेट सॅक्सोफोन ट्रोम्बोन हें जेन्ना आसता तेन्नाच तें म्युजीक तियात्राचें अशें दिसता हें आसपाकूच जाय कांय फावटी एकूच ट्रम्पेटर आसता आनी ताका सांगात दिवपी सॅक्सोफोन जावं दुसरो ट्रम्पेटर आसना अशा वेळार तुजें मत कितें अशा वेळार चलता बट तें आयकुपाक तितलें तुका बरें दिसना जर सगळे जर आख्खो सेट जर तितून आसत जाल्यार तें आयकुपाक बरें दिसता आनीक तो बरो तियात्र कसो फुलून येता म्हणजे संगीत हें सामकें गरजेचें सारकेंच गरजेचें आतां तियात्रांत हें संगीत खंयच्या खंयच्या सुवातेर वापरतात सो संगीत जायते भाशेन वापरतात की कांतरांक एक जालें मेन दुसरें म्हणल्यार आमच्या आदल्या काळार कितें जातालें की तेन्ना तितले आमचे किबोर्ड्स ऑर्गन्स तितले नाशिल्ले तेन्ना ड्रामर आनीक जो गिटारिस्ट आसा ते खूब व्हडलो रोल प्ले करताले जेन्ना डायलॉग मारता कोण तरी ताका एक लिफ्ट दिवपाक जो तें हायलायट करपाक ड्रामर आपल्या ड्रामान तें सिंबलांचेर मारून हें करून तें म्युजीक जालें कॉर्ड दितालो आपूण गिटारिस्ट तें म्युजीक जालें आनीक आतां हालीं बॅकग्रावंड म्युजीक खूब वापरपाक लागल्या ती एक एकदम बरी गजाल बॅकग्रावंड म्युजीक हें एक चड गरजेचें एक काणी तूं जेन्ना बरयता एक सिट्युएशन क्रिएट करपाक त्या सिट्युएशनाक एक तो मिनींग सारको दिवपाक बॅकग्रावंड म्युजीक खूब हेल्प करता
एका बॅकग्रावंड म्युजीक दिवपाक तें कळपाक जाय तें सिट्युएशन बाबा कितें आसा कशें आसा आनी तें बॅकग्रावंड म्युजीक ताका त्या भाशेन हाडपाक दिवपाक कळपाक जाय. तेच भशेन जेन्ना एक कलाकार माचयेर रावन एक डायलॉग मारता जावं सिट्युएशन तें लोकां मुखार हाडटा क्रिएट करता तेन्नाय तो बॅकग्रावंडाचो फील ताका घेवपाक कळपाक जाय. म्हणजे इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशीप अशें जें म्हणटात तितून. म्हज्या बाबतींत सांगपाचें म्हटल्यार हांव बरी भुमिका करतालोच पूण म्हाका दिसता हालीं जाल्यार म्हाका अशें जालां की बॅकग्रावंड म्युजिकाक लागून म्हजे रोल आनीक कितलेशेच बरे जावपाक लागले. सो बॅकग्रावंड म्युजीक ना जाल्यार तूं कितलोय बरो रोल कर तो तुका तितलो बरो दिसना. रुपेश बाब एक हे बॅकग्रावंड म्युजिकाचे जे फील आसात ते तुज्या आंगांत त्या कॅरेक्टरांतल्यान तूं हाडटलो जाल्यार तुका तितलोच कान गरजेचो. सारकें कान आसप गरजेचें. म्हणजे तें म्युजीक तुका फील करपाक कळपाक जाय भितरल्यान बाबा हें म्युजीक अशा सिट्युएशनाक हें आपणाक म्युजीक दिलां तो टोन यूज करपाक कळपाक जाय तुका. जावं तो तुजो वॉल्यूम सुद्दां जेन्ना तूं लावड आनीक सॉफ्ट करता तो सुद्दां म्युजिकाच्या प्रमाणे तुका तो घेवपाक कळपाक जाय. आनीक त्याच प्रमाणे जो म्युजीक करता तेकाय बीन तें कळपाक जाय बाबा की एक्टर खंयचो फील घेवन कसो उलयता तेका ओवरलॅप करपाक जायना हेंवूय बीन तेज्या लक्षान आसपाक जाय. आतां तियात्राचो आमी पळयता आसतना निमाण्या भागाचेर आमी या म्हणजे सेट डिझायन प्रॉपर्टी लायट्स मेकअप कॉस्ट्युम्स हे कितले गरजेचे. हे आमी आतां तुवें निमाण्या भागाक दवरल्यात खरें पूण तेंचें म्हत्व कमी ना. तेवूय खूब गरजेचे एक तियात्राक जावं एक काणयेक. जशें हांवें म्हटलें प्रॉपर्टीज ज्यो तूं वापरता त्यो प्रॉपर्टीज कश्यो यूज करता खंय दवरता कसल्यो प्रॉपर्टीज यूज करता काणयेक त्यो सोंपतात काय सोंपनात हें गरजेचें. सेट तूं कसो मांडटा तो काळ सेटाचो इवन एक फावटी अशें जाता की सेट बॉक्स जो सेट आसा तो सेट नासतना सुद्दां काणी दाखोवपाक शकतात आमी. सो तेन्ना कशें यूज करपाचें लायट्सांचो खेळ कसो करपाचो लायट्स कशे यूज करपाक जातात जावं सावंड तो कसो यूज करपाक जाता हें खूब गरजेचें. अशें आसता की ड्रेसींग तुगेले कॉस्ट्युम्स एक कॅरेक्टर तूं जेन्ना प्ले करता त्या कॅरेक्टराक कसले कॉस्ट्युम्स तुका सोंपतले हें गरजेचें आसता. आनीक हे खूब व्हडले विशय आसा म्हणजे वास्ट आसा ते डिस्कस करपाक खूब टायम जाय पूण थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार कॉस्ट्युम्स लायट्स हें लावड आसता आनीक सॉफ्ट आसता. लावड जाता लायट्स लावड जातात कॉस्ट्युम्स लावड जातात. सो तेवूय खूब आसा हेका. हय आतां हे सगळे विचार करता आसतना तियात्रांतल्यान प्रेक्षक कितें सोदतात. पयलें म्हणल्यार अशें दिसता की आतां हालीं जाल्यार लोक तुका एक घरा कडल्या हितूंतल्यान भायर सरपाक एक करमणूक सोदतात अशें म्हणपाक जाता. पूण खुबशे प्रेक्षक अशे आसात की बाबा खरेंच एक बरी काणी जावं कितें समाजान चल्लां कोणाचे व्यू कशे आसात कितें हें पळोवपाक थंयसर येतात. ह्या खातीर बरोवप्यान तियात्राचेर बरेंच लक्ष दिवपाक जाय आनी अश्यो काणयो लोकां मुखार हाडपाक जाय जितूंतल्यान लोकांक कितें तरी शिकपाक मेळटा कितें तरी देख मेळटा. अश्यो काणयो लोकां मुखार हाडपाक जाय. संगीत तियात्रान नाचल्यार तियात्राक त्या जिवनाक ती संतोशी कॉमेडी आयकूंक मेवतात कांतारा ती आयकून खुशाल जातात मना मागा मोदिया तियात्रिस्ट वेगवेगळे तियात्रिस्ट जे गोंयान आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा की आपले विचार तेंचे फुडें दवरपाचे. आणि एक कोरोना आणि लॉकडावन ह्या काळान सगळ्यान खंयचो प्रोग्राम जर चालू आसलो प्रुडंटान तो म्हणजे माणका मोतिया हेचे शूट सदांच चालू आसतले. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता स्टार्टिंगेक बंद आसले बट मागीर फर्स्ट एपिसोड जालो तो गोवा पोलिसा वांगडा आनी तेच्या मागीरच्यान जे एपिसोड चालू जाले ते आतां मेरेन चालू आसा.
सरा कडेन हांव मागता की आयज 500 एपिसोड, हेच्या फुडें 1000 एपिसोड जावचे आनी तेज्या खातीर हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. हांव तिवतीन सरा कडेन मागता की आतां त्यांनी केक कापून ह्या सेलिब्रेशनाक फुडें व्हरचें. खरेंच आयच्या ह्या सोबीत सुवाळ्याक खूब खुशालकाय भोगता. फाटलीं 6 वर्सां प्रुडंटाच्या सांगाताक एक कुटुंबांतलो वांगडी कसो तांच्या सहकारान आदारान ही वाट चलता आसतना ताणें आपलो जायतो मोग म्हाका दिलो. आनीक जायत्यो आडखळ्यो आसल्यो तरीपूण फाटल्या सिजनाक 232 एपिसोड आमी केले. त्या उपरांत हांव दुयेंत जालेल्या कारणान ब्रेक पडलो आनी ताच्या उपरांत परत सुरवात केली. ते आमी म्हटलां की कंप्लिटेड 500 एपिसोड म्हणजे आतां 269 एपिसोड जाल्यात. तर पॅन्डेमिकाच्या काळांत जायत्यो आडखळ्यो आसल्यो तरीपूण आमी ही कार्यावळ मुखार व्हेली. खरें म्हटल्यार पयले सुवातेर जे लोक म्हाका सांगात दिला तांकां हांव काळजाच्या खोलायेंतल्यान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. एक म्हटल्यार ज्या लोकांनी ही कार्यावळ उखलून दवरली. जायते जाणें म्हाका फोन करून सांगलें, बाबा तूं जो वावर करता तो आमकां खूब बरो दिसता, जाच्या उद्देशी म्हजी उर्बा ओदीक वाडली. म्हजो प्रुडंटांतलो आखो स्टाफ ताणें हातभार लायलो, जावं एडिटींग एडिटर्स, कॅमेरामॅन, सगळे तरेचे जे फिल्डांत वावुरपी ताणें आपलें सहकार दिलें. तेच भाशेन जे तियात्रिस्टांक हांवें एप्रोच केलो, जांचे लागीं विनंती केली, ताणें आपलो सहकार दिलो. जी म्हाका क्लिप तांच्या लक्षांत जाय आसली ती ताणें तियात्राची म्हाका क्लिप्स दिली. वचत थंय ताणें वाटो आपल्यो उक्त्यो केल्यो. ह्या तियात्रिस्टाच्या मोगान आमचे जायते जे गोंयकार भाव परदेसांत आसात तांणी एक वेगळी वाट ह्या माणकामोती कार्यावळीक उक्ती केली, जाच्या उद्देशी संवसार भोंवलो. ह्या खिणांत तांचोय उगडास करता, तांकांय चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. जितल्या लागीं हांवें सहकार मागलें तितल्यांनी म्हाका आपलें सहकार दिलें. खरीतपणी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक प्रुडंटाचो जो मॅनेजमेंट जाणें आपलें पूर्ण सहकार दिलां. जे स्टाफ आयज प्रुडंटान वावुरता आनी जो स्टाफ आयज प्रुडंटान ना पूण ही कार्यावळ पळयता, तांकांय हांव सॅल्यूट दितां. आनीक ह्या कार्यावळीक आयच्या दिसाक ही कार्यावळ ग्रेस्त करूंक नाझारियो बाब, रुपेश बाब, किस्तोरियो, कुलदीप स्टुडियोंतल्यान पावलो, असंसाबाय, आनीक सावियो, लॅनीन, जॉन, सर आग्नेल, बाय सिंथिया, तांकां सगळ्यांक तेच भाशेन आयज आमचे मदें जे कॅमेरामॅन आसात तांकां सगळ्यांक काळजाच्या खोलायेंतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामोती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. वेगवेगळ्या रंगांनी रंगयलो तियात्राचो देखावो संवसारान पयस ना मेळचो. Paixão é pensão, oi tatuaça, marca modia, dia dani, marca modia, cola cara, marca modia.